मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नेहरू युवा केंद्रा वतीन आयज 19 ऑक्टोबराक सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या युवा उत्सवाचे उक्तावण केले। युवकां मदीं उत्साह निर्माण जावचो ही संकल्पना दवरून खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी प्रत्येक जिल्हा लेव्हलाचेर हो उत्सव घेवपाचें थारायला। पॉझिटिव्ह काम करपाचें आनी पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची मोख दवरून संस्थांनी वावुरचें असोय उलो दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार मारला। मित्र आणि मैत्रिणींनो, जे नेहरू युवा केंद्राच्या युवा उत्सव या कार्यक्रमात हांगासर आयल्या त्या सगळ्यांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागतूय करता। गेली 50 वर्सां नेहरू युवा केंद्र काम करता आनी 50 वर्सां पुराय जाल्याच्या निमित्तात आमचे खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांच्यांनी युवा उत्सव कार्यक्रम प्रत्येक जिल्हा लेव्हलाचेर घेवपाचें ठरयलें आनी त्या निमित्तात एक युवकांच्या मदीं एक उत्साह क्रिएट जावचो ही तांची संकल्पना आसा। जर आपल्याक व्हडलो जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चित रित्या समाजात काम करीत रावप गरजेचें आसा। सगळे यंग एज आसात, फक्त हांव म्हाज्याच खातीर काम करतलो म्हटलें जावचें ना। हांव समाजा खातीरय काम करतलो, हांव म्हाज्या बरोबरच्या भुरग्यां खातीरय काम करतलो आनी हे जर करीत रावले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमी ग्रो जायत रावतले, व्हडले जायत रावतले। की नेहरू युवा केंद्राचे निश्चित रित्या म्हणजे हांव म्हणटलो की म्हज्या कामात नेहरू युवा केंद्राचो एक वांटो आसा, जेणी आयज पर्यंत म्हणजे ह्या स्टेप्स चढत चढत हांव वयर पावपा खातीर म्हणजे ह्या सगळ्या वांटेकारीत नेहरू युवा केंद्र एक वांटेकारी आसा ज्या म्हाज्या कॉन्ट्रिब्युशनात कामात अशा पद्दतीन। त्या खातीर आयच्या ह्या नेहरू युवा केंद्राची 50 वर्सां मनयता आसतना हांव नेहरू युवा केंद्राच्या सगळे तेंचे NSVs आसतले, तेंचे कॉर्डिनेटर आसतले, डेप्युटी कलेक्टर बाप डेप्युटी तांचो कॉर्डिनेटर बाप गांठवळ हांकांय हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। आनी आयज दिसभर जावपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्या तेकाय बी शुभेच्छा दिता। आनी वता वता आसतना एकच सांगतलो, आमी बी घडलो तुमी बी घडाना इतकें म्हणटा आसतना निश्चित तुमकां सगळ्या जाणांक एक स्कोप आसा, वाव आसा काम करपा खातीर। आनी आज गोंयांत तर हांव पळयतां की खूब मोठ्या प्रमाणात स्कोप वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा। म्हाका बरेच जाण विचारतात खंय संदी आहा काय म्हणून। गोंयांत संदी आहा तितक्यो आनी खंयसरूच संदी ना, कारण बाकीच्या राज्यांनी इतल्या मोठ्या प्रमाणात NGO क्लब्स काम करतात, बट गोंयांत फक्त जे थोडेशे NGO आसात ते सरकाराचेर केसीत घालपाचें काम करतात। त्या ती तुमच्या सारकेले NGO जे क्लब्स हे पॉझिटिव्ह काम करपाची आनी एक पॉझिटिव्ह वायब घेवन फुडें वचपाची गरज आसा।